जोबाच्या पुस्तकांतले वाचप. तेन्ना जोबान सर्वेस्पराक जाप दिवन म्हणलें, तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. नेणारपणान दैवीक मांडावळ अस्पश्ट करता तो कोण हो? वय म्हाका समजनात तसल्या वस्तू विशीं, म्हज्या गिन्याना भायर आसलेल्या वस्तू विशीं हांव उलयलों. तुजे विशीं कानांनी आयकून मात्र हांव तुका वळखतालो, पूण आतां म्हज्याच दोळ्यांनी तुका पळयलां देखून. हांवें सांगलेलें तें हांव फाटीं काडटां आनी धुळींत आनी गोबळांत प्राजीत करतां. सर्वेस्परान जोबाच्या आदल्या दिसांचेर घाल्ले प्रास फुडल्या दिसांचेर चड आशिर्वाद घाले. ताचे कडेन 14,000 बोकरे, 6,000 करी, 1,000 बैलांची जोतां आनी 1,000 गाडवां आसलीं. ताका 7 पूत आनी तेगी धुवो आसलीं. तांचे मदले पयलेक जेमिमा, दुसरेक केजिया आनी तिसरेक केरेनापूक म्हूण नांव दिलें. सगळ्या देशांत जोबाच्या धुवा इतल्यो सुंदर स्त्रियो नातल्यो, आनी तांच्या बापायन आपल्या पुतांक दिल्ले प्रमाणे तांकांय दायजांत वांटो दिलो. हाचे उपरांत जोब 140 वर्सां जियेलो आनी ताणें आपलीं भुरगीं आनी भुरग्यांची भुरगीं 4थे पिळगे पर्यंत पळयलीं. उपरांत जोब म्हातारो जावन भोव उतार प्रायेर मेलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. गिन्यान आनी जाणवाय म्हाका दी, कित्याक तुज्या आज्ञांचेर हांव पातयेतां. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. म्हजेर आयलेले कश्ट बऱ्याक आयले, कित्याक हांव तुजे कायदे शिकूंक पावलों. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. सर्वेस्परा तुजे निर्णय नितीचे म्हूण हांव जाणा. तुज्या विश्वासीपणान म्हजी जतनाय घेताय देखून तुवें म्हाका कालतो केलोय. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. तुज्या निर्णया प्रमाणे सगळे आज पर्यंत थीर आसा. सगळ्यो वस्तू तुजी सेवा करतात. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. हांव तुजो साकर म्हाका गिन्यान दी आनी तुजी शिकवण म्हाका समजताली. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. तुज्या उतराचे उगडापेपण उजवाड दिता आनी साद्या मनशांक लेगून तें समजता. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत धाडले ते भावे 70 संतोषान फाटीं आयले आनी म्हणाले, सोमया तुजें नांव काडल्यार
देवसार सयत आमकां खाल जातात. जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो, अंतराळा थावन जग लावणे पडले बरी, सैतान पडोन आपटालो हांवें पळयलें. पळया, सरप, इचू आनी दुस्मानाचें सगळें बॉल्स पांयांत आला मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या, आनी कितेंच तुमकां बादाक करचें ना. तरी पूण देवसार तुमकां खाल जातात देखून तुमी संतोश फावा नाकात. बगार तुमचीं नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून संतोश फावा. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यां थंय संतोषान भरोन म्हणालो, बापा, सर्गा संवसाराच्या धनिया, जाणट्या आनी बुदवंतां थावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्घां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हजे अधीन केलां. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशयांत कळीत करूंक खुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना. उपरांत शिसांतय परतून ताणें म्हणलें, भागी, दोळे तुमी देखतात ते देखतले. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, साबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले, तरी तांकां ते पळोवंक मेळ्ळें ना, आनी तुमी आयकतात ते आयकूंक आशिल्ले, तरी तांकां ते आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता.